फाटल्या 3 म्हयन्यांसावन वास्को बुट्टेपाड्यातल्या एसएजीच्या इंडोर स्टेडियमात राविल्ल्या बायणाच्या लोकांक भायर काडले. बायणा दर्यादेगेवेली बेकायदेशीर झोपडपट्टी भर पावसात मोडल्या उपरांत थंयच्या लोकांक तात्पुरते त्या हॉलांत दवरिल्ले. ताका लागून भुरग्यांक खेळूंक मेळना म्हूण वास्कोकार बोवाळ मारताले. निमणे उपजिल्लोधिकाऱ्यान तांकां फोर्सान पुलिसांक घेवन भायर काडले. इंडोर स्टेडियमात सगळी घाण जाल्या ती साफ करची म्हणून थळावे मागतात. लोकांक आमी टेम्पररी हांगासर रिलीफ कॅम्पान हाडून दवरलेले आहे. 3 म्हयने जाले तांकां आमी सोमार दीस नोटीस दिल्ली की तुमी वेकेट करचे पडटले म्हणून. त्या प्रमाणे आज तांच्यांनी प्रिमायसीस वेकेट केले ऑन देर ओन. 60 लोक कितें आशिल्ले पूण रातचे फक्त 22 लोक आसताले हांगा न्हिदपाक. बायणांतल्या दर्यादेग वाठारांतली बेकायदेशीर झोपडपट्टी 3 म्हयन्यां पयलीं सरकारान मोडून उडयल्ली. दर्या ल्हव ल्हव लोकवस्ती लागसार येवंक लागिल्ल्यान ही झोपडपट्टी मोडिल्ली. ह्या लोकांक तात्पुरते एका म्हयन्या खातीर वास्को बुट्टे भाटांतल्या एसएजीच्या इंडोर स्टेडियमांत रावपाक दिल्ले. पूण फाटले 3 म्हयने हे लोक ह्या हॉलांत रावताले. ह्या लोकांक भायर काडून स्टेडियम मेकळो केल्ल्यान वास्कोकारांनी खोशी उक्तायली. भुरग्यांक तशें जाणट्यांक हिंगा रिक्रिएशन करपाक येताले खेळपाक येताले तांकां खेळपाक मेळनासलें. आतां मातसो एक बरें जालें. परत आमकां सगळ्यांक सोयीक मेळ्ळो. तेंच्यांनी स्टेडियमा भितर जे वुडन तो कोर्ट आहा तो सारको मेड बी करून उडयला. वणटी मेड गेले. टॉयलेट साफ ना. मातसो गव्हर्मेंटान परत क्लिनींग करून दिवप आनी पेंटींग करप आनी टॉयलेट परत दिवपाचें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. मडगांव पोस्ट ऑफिसांत बिरेस्तारा सावन ऑनलायन बँकिंग सर्व्हिस सुरू केल्या. दक्षिण गोंयची ज्येष्ठ पोस्टल अधीक्षक अर्चना गोपीनाथनान सेवेचें उक्तावण केलें. गोंयांतल्या 9 ऑफिसांनी ही सेवा लोकांक मेळटली. ह्या सेवेक लागून आतां एटीएस आनी इंटरनेट बँकिंग सेवा मेळटली. मडगांव पोस्ट ऑफिसांत बिरेस्तारा सावन ऑनलायन बँकिंग सेवा सुरू जाली. गोंयांतल्या आनीकय 9 पोस्ट ऑफिसांनी ही सेवा सुरू जावपाची आसा. मडगांवची ज्येष्ठ पोस्टल अधीक्षक अर्चना गोपीनाथनान ह्या सेवेचें उक्तावण केलें. This year we have identified 9 offices to go live. For 7 offices already mock migration is over, and for 2 offices we have certain discrepancies. The things are getting settled, and positively we will be ready with 9 offices to go live. All the offices has been successfully migrated to CBS. All the facilities like ATM and other core banking, internet banking and other facilities will be available to the customers. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.